शाळेक वो कचरो हाडून घालतात, सुको हाडून घालता म्हणलं पण सुको ना तो आता पावसान वल झाला आणि तो शाळेत भायर पडला. पयलीं भितर घालताले, अशें 5 वर्सां जालीं घालपाक लागल्यात. तर हाका लागून हांगा हुंदीर येतात. हुंदीर येवन ते जिवाणें येवपाक लागल्या आनी काल एक जिवाणें हांगा 2-3 आयिल्लीं आनी एका धरून व्हेला. तर हाजेर मातशें जातली तात्काळ मातशें विचार करचो आनी काडून व्हरचें. जवळ जवळ 32 घरां आसा हांगा, जवळ जवळ 100 लोक मायज आसा लोकांक. तर हांगा भरपूर त्रास जाता. मूस येतात, किम्स येतात आनी भरपूर त्रास जाता. जाल्यार हांवें पयलीं सरपंचाक सांगिल्लें पयलीं आनी डेप्युटी सरपंच सांगलें आनी आज सुद्दां तें कळयलें हांवें. रिटर्न दिवना, फक्त हें तोंड दी आनी फक्त फोनाचेर डिस्कशन आशिल्लें. सो मे बी म्हाजे मरे रिकॉर्डिंग आसा, दिवं शकता. सांगपाक म्हणल्यार हे गार्बेज हे स्कूल आशिल्लें पयलीं प्रायमरी स्कूल. आमगे प्रायमरी स्कुलां म्हाका कशें लोकांन गव्हर्मेंटान हें कशें तांकां परमिशन दिल्लें खबर ना म्हाका. हे आतां एक 4-5 वर्सां जालीं चलता. म्हणटाले ते ड्राय गार्बेज म्हणून व्हरताले आनी घालताले व्हरताले. आतां सामकी ड्राय तुगेली वेट जावन गेली ती सामकी. आता ही आसा शाळा आसा, ही शाळा चलता हितूर ना चलना, बंद पडली. हे कित्याक यूज जाता? ही आतां फक्त तुगेले पंचायती, हांगा पंचायत ना, पंचायत बिल्डींग ना, मात पंचायतीची हांगा एक ग्रामसभा घेतात आनी एक तांगे पोलिंग बूथ आसा. स्मेल येता, भुरगीं आसा आनी दुसरे अशें स्नेक येता. ते आमकां कितें नाका आनी बेगीन घालचें. आतां हे कितले तेंप जाले घालता? 4-5 वर्सां जालीं अशें घालता आनी आतां पयलीं भितरूच घालतालें, आतां भायर घालता. ते कुत्री सगळ्या उडयता सकाळ रस्ते. कुत्री आमच्यान कांय बंद करपाक जायना. कितें आनी कितलेशे लोक रावता तुमी? कितले 35 वयर रावता घर काय लोक घरा म्हळ्यार रियल लोक रावता, भाड्या बिड्या कोण ना. कोंबाट पारोडा आणि हांगा अरावंड 32 घरां आसा. त्यांचे एक मेजर इश्यू आसा. आता तुम्ही पळयता जे आमी फाटल्यान पळयता ही गार्बेज डंप केल्या. तुम्ही म्हणजे गार्बेज खंयची गार्बेज आसा पारोडा पंचायतीची कलेक्शन जाता ड्राय आनी वेट, ते हाडून हांगा डंप करता. आनी ही आसा ओल्ड प्रायमरी स्कूल जे खूब तेंप जाले बंद आसा. आता हे फक्त 2 कारणां यूज जाता. ती म्हणल्यार ग्रामसभा आनी दुसरी म्हणल्यार पोलिंग बूथ. आता ग्रामसभा हांगा जावपाचें कारण म्हणल्यार जी पंचायत आसा पारोडा ती ल्हान आशिल्ल्यान ग्रामसभा हांगा घेता. आता लोकांची कंप्लेंट आसा जे डंपिंग जाता तेजे खातीर वायट स्मेल येता. हांगचो सद्या इन्वायरमेंट आसा तो दुशीत जाल्लो आसा आनी तेजे बरोबर हांगा हुंदीर आनी मोस्ट म्हणल्यार जी जिवाणीं आसा, स्नेक आसा ते हांगा येता. हे वासा लागून जे खावपा मेळटा लागून येता. काल खंय हांगा व्हडले एक 2 दिसां पयलीं हांगा सोरोप धरला. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर पारोडा सावन क्रिस्तानंद पेडणेकर.